तुमकां सगळ्यांक येवकार लोकसभा इलेक्शन 2024 हे 7 तारखेक पार पडले आणि गोयच्या 75% लोकांनी मतदान केले. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, रिजनल पार्टी, आम्ही इलेक्शन दोन्ही सीटा कंटेस्ट केली आणि आता लोकांनी जो कौल दिला आसतलो तो ईव्हीएम मशीनाचेर रजिस्टर जाल्लो आहा आणि त्याचे जे काउंटिंग आहा ते येता ते 4 तारखेर जातले. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आम्ही जेन्ना इलेक्शन कंटेस्ट करपाचे थारायले तेन्ना तेका मेन कारण असले ते म्हटल्यार गोंयकारांचो आवाज पार्लिमेंटान पावोवपाक लागून. एव्हरी टाइम हे रिजनल पार्टी जे आसा ते गोंयकारांचो आवाज रिजनल लेवलाचो जो आवाज आसा तो पार्लिमेंटान पावोवपाक टोटल फेल जाल्ले आहा आणि फेल जाल्ले आणि हेच रिजनाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन दोन्ही सीटां आमी कंटेस्ट केली, इंडिपेंडंटली कंटेस्ट केली. आमी खंयसरूच कसल्याच बाबतीन कॉम्प्रोमाइज करूंक ना खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी कडल्यान आमी फंडिंग घेवन, ना खंयच्या बिल्डर लॉबी कडल्यान फंडिंग घेवन, ना जाल्यार खंयच्या कॅसिनो लॉबी कडल्यान फंडिंग घेवन. आमचे जे फंड असले क्लीन अँड क्लियर ट्रान्सपरंट वेन आमच्या गोंयकारांकडल्यान फंडिंग घेवन आमी इलेक्शन कंटेस्ट केले. आमचे खूप प्लॅन असले डिफरंट कॅम्पेन्स करपाचे, इनोव्हेटिव्ह कॅम्पेन्स करपाचे, बट बिकॉज ऑफ फंड इश्यू आमकां ते करपाक जाले ना. बट आमच्यान जाता तितले, आमच्या क्रांतिकारी भावांनी भयणींनी जाता तितली मेहनत करून आपले 100% दिवन आमी इलेक्शन फायट केले आणि लास्ट मेरेन आमी फायट करीत रावले. ह्या हेतून ह्या प्रोसेसान जे इलेक्शनाची कॅम्पेन असली आमी लास्ट 2 वर्सां कंटिन्युअस ग्राउंडाचेर काम करीत आसा. आमी लोकांचे इश्यू घेत रावले, लोकां वांगडा रावले आणि जी आमची कितें आमकां मतां पडटली ती गोंयकाराच्या मोगान पडटली, आमच्या कामाक लागून पडटली, आमच्या ऑनेस्टीक लागून आमकां ती मतां पडटली. आमकां भरपूरशे ऑफरी येयले कॉम्प्रोमाइज करपाक, भरपूरशे फंडाचे ऑफरी येयले आणि आमकां बॅकआउट जावपाची ऑफरी येयले, सगळ्या तरेचे ऑफरी आमकां येयले. बट सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही बॅकआउट जावपाक जन्माक येवंक ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही गोंयकारांचे मुद्दे असेंब्लीन रेज करपाक, गोंयकारांचे मुद्दे पार्लिमेंटान रेज करपाक आणि गोंयकारांचो आवाज जावपाक, जे गोंयकारांक आयज आवाज ना, जे गोंयकार आयज वॉइसलेस आसा, हेल्पलेस आसा, तांकां वॉइस दिवपाक, तांकां आवाज दिवपाक ह्या पार्टीची स्थापना जाल्लेली आसा आणि ती तशीच उरतली. फाल्यां कोणे कितलोय प्रेशर घातलो म्हणून आमी बॅकआउट जावचे ना, जाल्यार आमी कॉम्प्रोमाइज करपाचे ना. कित्याक इतली वर्सां गोंयांत फक्त कॉम्प्रोमाइजाचें राजकारण पळयलां. हे कॉम्प्रोमाइजाच्या राजकारणान आमी गोंयकार शेणले, गोंयकार काबार जाले. हांगा फक्त कॉम्प्रोमाइज करून जे पॉलिटिकल पार्टी आनी तेंचे लिडर्स आसा तेंचे लायफ सेटल जाले, तेंचे पॉलिटिकल पार्टी तशेच उरले, स्टेबल उरले, बट काबार जाले ते आमचे गोंय आणि आमचे गोंयकार आणि आमचे अस्तित्व. सो ह्या कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्सान आमी केन्नाच पडपाचे ना. हेच्याय पयलीं आमी सांगलेले, आतांय आमी सांगतात आणि फुडें आमी तेच सांगतले. फाल्यां कितलोय प्रेशर येवं, कितेंय जावं, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज करपाची ना. ज्या गोंयकारांक दिसता की आमी रायट मार्गाचेर आसा, आमी सत्याच्या मार्गाचेर आसा, आमी तांकां लागून आसा, ते आमकां वोट मारतले, ते आमकां मोग दितले आणि ह्या फावटी भरपूरशा लोकांनी आमकां वोट मारला, मोग दिला, सपोर्ट दिला. ते सगळ्यांक आयज थँक्यू म्हणपाक आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता. जे जे लोकांनी आमकां फंडिंग केला ते 100 रुपया जावन 10,000 रुपया जावन 50,000 जावन वॉटेवर, जो फंडिंग आमकां तुमच्या हार्ड अर्न मनी, तुमच्या कामाच्या पयशांनी जो आमकां तुमी केले, तेका लागून आमी इलेक्शन कंटेस्ट करपाक पावले. तेका लागून आमचे जे एक्सपेन्सीस असले, जे बॅनराचे जावं, ना जाल्यार फ्लेक्सांचे जावं, ना फुटबॉलाचे जावं, ना जाल्यार बाकीचे जावं, कॅम्पेनिंगाचे जावं, ना पेपराचेर एड दिवपाचे जावं, आमच्या क्रिमिनल रेकॉर्ड्सांचे, सगळ्याचो जो
एक्सपेन्स आसलो तो तुमच्या फंडिंगेक लागून तुमच्या डोनेशनाक लागून आमी ते करपाक पावले आनी हे इलेक्शन आमी कंटेस्ट केले. आमी हेच्या पयलीं गोंयांत इलेक्शनाक वयताले, हांगा गोंयांत जी इलेक्शनां आसताली हितून रिलिजनाचो वापर जायनासलो. पण आयज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयांत तो ट्रेंड चालू जावपाक लागला. हांगा रिलिजन खतरे में है म्हणून हांगा वोटिंग सद्याक मागतात. रिलिजन खतरे में है म्हणून हांगा कॅम्पेन जाता. हांगा डेमोक्रेसी थंय उरली, कॉन्स्टिट्यूशनूय थंय उरलें. हांगा रिलिजनाच्या नावाचेर वोटर्सांक इन्फ्लुएन्स करपाचें काम ह्या इलेक्शनाक जालें. ते बीजेपीनूय केले, ते काँग्रेसीनूय केले. हो डायरेक्ट आमचो आरोप. एज अ गोंयकार म्हणून इलेक्शन कंटेस्ट करपाक तेंच्या कडेन जालें ना, जावं ती बीजेपी ना जाल्यार ती काँग्रेस. ह्या दोगांकडे गोंयकारांच्या मुद्द्यांचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जावना. ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यांकडे म्हादयचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जावना. ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यांकडे गोंयांत जे मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता, जे स्लम्स जाता, ड्युअल वोटिंग कार्ड्स जाता, गोंयचे जमनी काबार जाता, गोंयचे जागे काबार जाता, गोंयचे अस्तित्व काबार जाता, हेचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जाता. ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यांकडे गोंयकार कोण, तुम्ही आज गोंयकार गोंयकार करता, गोंयकार कोण डिफायन करपाच्या इश्यूचेर हेंच्याकडे इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जाता. हेंच्याकडे जाल्यार फक्त रिलिजन यूज करून प्रत्येक रिलिजन यूज करपाक ते लागले. कोण म्हणटा क्रिस्तांव खतरे में, कोण म्हणटा हिंदू खतरे में. सगळ्या गोंयकारांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय की खंयचेच रिलिजन हे खतरे में ना. खतरे में आसा, डेंजरान आसा जाल्यार खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचे आपले अस्तित्व, तेंचे एक्झिस्टन्स, ते जेन्ना डेंजरान येता, जावं बीजेपी ना जाल्यार काँग्रेस जेन्ना डेंजरान येता, जेन्ना तेंका दिसता की ते शेणपाचे आसा, तेंचे एक्झिस्टन्स आहा, तेंचे अस्तित्व जे गोंयांत आहा ते काबार जावपाचे आहा, तेन्ना ते रिलिजन यूज करपाक लागता. जावं भारत देशांत तेन्ना ते रिलिजन यूज करपाक लागता. आनी ह्याय फावटी गोंयांत मेजरली ते जाले. जो ट्रेंड एक वायट ट्रेंड आसा, हो एक सॅड ट्रेंड आसा गोंयांक लागून. आनी अशेंच जर चल्लें जाल्यार फाल्यां हिंदू क्रिस्तांवांचे दंगा जावपाक टायम लागचो ना. हे इलेक्शन आमी जितले भोवले, आमी जितले पळयले, आमकां दिसलें त्याच लेवलाचेर खंय तरी पावल्ले आनी ते पावयताले, जावं ती काँग्रेस जावं ती बीजेपी. सो गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय, जे पॉलिटिकल लिडर तुमकां रिलिजनाच्या नावाचेर वोट मागता, रिलिजन खतरे में म्हणून सांगून वोट मागता, ते तुमकां फोंडानूच घालतले. रिलिजन राखपी देव आसा. जर तुम्ही चर्चीन वयता, जर तुम्ही देवळान वयता, जर तुम्ही मॉस्कान वयता, जेन्ना तुम्ही त्या देवाकडे वयता तेन्ना त्या देवाचेर तुम्ही विश्वास दवरपाक जाय. जे पॉलिटिकल लिडर्स येवन सांगतात तुम्ही डेंजरान आसा, तुमचे रिलिजन डेंजरान आसा, तेंचेर जर तुम्ही विश्वास दवरता जाल्यार लोकांनी चर्चीन आनी देवळान आनी मॉस्कान वचपाचें बंद करपाचें. कित्याक तुमकां दिसता ते पॉलिटिकल लिडर्स ना, पॉलिटिकल पार्टीज तुमचे रिलिजन सेव करतले म्हणून, जाल्यार व्हडलो जोक आसा, ही व्हडली फकाणां आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्राउडली सांगपाक शकता आनी प्राउडली आमी सांगता की आमी खंयचेच रिलिजन यूज करच्या आदी हे इलेक्शन कंटेस्ट केले. आमी गोंयकारांच्या नांवाचेर हे इलेक्शन कंटेस्ट केले. आमी गोंयकारांक लागून हे इलेक्शन कंटेस्ट केले आनी ह्याय फुडें आमी गोंयकारांक लागून इलेक्शन कंटेस्ट करतले. आमी दुसऱ्या भाशेन रिलिजन यूज करचे ना, ना खंयचे रिलिजन खतरे में म्हणून सांगून लोकांक पिशान काडपाचे ना, आनी खंयच्या सेक्शन ऑफ वोटर्स जे आसा तेंची वोट्स घेवन आमी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक विकचे ना, हे आमी सगळ्यांक सांगपाक सोदता. आमचे क्रांतिकारी भाव आनी भयणी लास्ट 2 म्हयने जाले नॉन स्टॉप, जेन्नाच्यान आमचो मॅनिफेस्टो रिलीज जालो तेन्नाच्यान नॉन स्टॉप लोकांच्या दारादाराचेर वचून आमचो मॅनिफेस्टो पावयले, आमचो कॅन्डिडेट प्रोफायल पावयले आनी लोकां मेरेन आमचे विचार पावयले. आमी तांकां थँक्यू म्हणना, कित्याक ते आमचेच पार्ट एंड पार्सल. बट हे इलेक्शन जर जालें, हे इलेक्शन जर आमी फायट केलें जाल्यार तेंच्या पुस्ताचेर, तेंच्या ताकदीचेर आनी तेंच्या डिटर्मिनेशनाचेर. भरपूर तांकां सिच्युएशन टफ आसलें. जेन्ना आमी सिंगल फायट करता तेन्ना सगळेच पॉलिटिकल पार्टीज, सगळेच फोर्सीस आमच्या अगेन्स्ट वावरतले आनी ते
सान आंद्रेन कशें वावरले ते विरेश तुमकां सांगतलो. बट सगळे पॉलिटिकल पार्टीज जे आसात सगळे एकठांय जाला, जेंकां गोंयकार कोण तो डिफायन करपाचो ना, जेंकां म्हादय गोंयांक दिवपाची ना, जेंकां गोंयकारपण पडलेले ना, अजिबात तांकां मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता त्याचो इफेक्ट पडना, ड्युअल वोटिंग कार्ड जाता त्याचो इफेक्ट पडना, मायग्रंट बस्ती जाता त्याचो इफेक्ट पडना. पूण ते गोंयकारपण आनी गोंय राखतले म्हणून भाशणां करता. हे सगळे एकठांय जावन तेंच्यांनी आरजीक खूब डिफेम करपाची हे केली, तेंच्यांनी ट्राय केले, फेक पोस्टर्स आउट केले, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे फेक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे फेक रिसिप्ट स्लिप काढून तेंच्यांनी डोनेशन मेळ्ळे म्हणून तेंच्यांनी व्हायरल केले. सेकंड लास्ट डेट आदले दीस, इलेक्शनाच्या आदले दीस तेंच्यांनी आमचो कॅन्डिडेट विड्रॉ जाला म्हणून एक तेंच्यांनी पीडीएफ तेंच्यांनी एक पोस्टर तेंच्यांनी आउट केलो आणि इंडिया लायन्साक सपोर्ट करता म्हणून सांगले. सो हे सगळ्या तरेचे घाण राजकारण ह्या पॉलिटिकल पार्टींनी ऑपोजिशनान आरजी विरुद्ध केले. बट रेव्होल्युशनरी गोवन्स आम्ही ठाम रावले. आमच्या भुरग्यांच्या पुस्ताचेर, लोकांच्या आशिर्वादाचेर, लोकांच्या मोगाचेर आम्ही इलेक्शन हे फायट केले, कंटेस्ट केले, लोकांनी वोटूय घातले. आता ते वोट सगळे सील जाल्ले आहा. 4 जुनाक कळटले कोण जिखतलो कोण शेणटलो. बट आम्ही लोकांक इतलेंच सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तुमकां लागून आसली, तुमकां लागून आसा आनी तुमकां लागून गोंयकारांक लागून आसतली. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी ब्रीफ करचे, स्पेशली जे ऑपोजिशन आसले तेंच्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिफेम करपाक कितें केलें आनी तेंच्यांनी सान आंद्रे जो आरजीचो मतदारसंघ आसा ह्या मतदारसंघान कसले ट्रिक्स यूज केले आरजीक सकयल उडोवपाक आनी आरजीक डिफेम करपाक, हेचेर स्पेशली हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी ब्रीफ कर. सगळे प्रेस भाव माझे येवकार, जशें मनोजान सांगले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जेन्ना लोकसभा निवडणुकीत गेलो, खुबशे आरोप आनी खुबशे डिफॉमेशन जी आसा ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर घातली. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो गोंयकारां खातीर आसा, गोंयकारची आयडेंटिटी जी आसा ती राखपा खातीर आसा आनी आमची जी आयडियोलॉजी आसा ही क्लियर आसा की गोंय आनी गोंयकार उरपाक जाय. आनी हीच आयडियोलॉजी घेवन आमी ह्या लोकसभा इलेक्शनाक गेले, फुडें सरले आनी जो आमकां संविधानान रायट दिला, अधिकार दिला की जेन्ना पार्टी रजिस्टर जाता तेन्ना खंयचेय इलेक्शन आमकां लढपाक रायट आसता आनी आमची स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी आसा आनी ह्या कारणाक लागून आमी फुडें सरले आनी पूर्ण जोरान जे आमचे क्रांतिकारी भाव आसा जावं भयणी आसा तेंच्यांनी पूर्ण जोरान पूर्ण गोंयभरान आपणाचें काम केल्लें आसा. जेन्ना आमी पळयताले की गांवांनी आमचे भुरगे भोंवताले, तळमळीन भोंवताले, इतले वतान जे आयज तुम्ही पळयता आसतलो हिटवेव येयल्ली आसा, पण ह्या हिटवेवान ते डोर टू डोर कॅम्पेन जी करताली खंयचोच पक्षान म्हाका दिसना की टोटल आख्या गोंयभरान इतली डोर टू डोर कॅम्पेन केल्ली आसा जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे जे क्रांतिकारी भाव आनी भयणी आसा हेंच्यांनी केल्ली आसा. कारण प्रत्येक घरान वचून आमच्या क्रांतिकारींनी तांकां अवेरनेस केले, लोकांक सांगले आनी पटोवन दिले की गोंय आयज उरपाक जाय, गोंयकार उरपाक जाय आनी गोंयकारांचें अस्तित्व उरपाक जाय. आनी ह्या तितून म्हटल्यार तुम्ही पळयता आसतले ह्याच भागान खुबशे फेक मेसेजीस, खुबशे फेक व्हिडिओज, खुबशे फेक जे एडिटींग आसा, एडिटींग पोस्टर्स हे सगळे आउट जाले आनी खूब डिफॉमेशन जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर करपाक सोदले. दोनूय पक्षांनी जावं ते बीजेपी जावं ते काँग्रेस दोनूय पक्ष भियायल्ले. कारण एक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो वयर सरता आनी तेका वयर सरपाक म्हटल्यार जे क्रांतिकारी आसा ते फाटी फुडें काय पळयना, तांकां कोण विकते घेवपाक शकना. कित्याक हेच्या पयलीं तांची खूब नाटकां जी आसा ही चालू जाल्ली आनी विकते घेवपाक शकना. तुमकां खबर आसा बाकीचे खंयचेय पक्ष जे आसा ते विकते घेवन तांकां लास्ट मुमेंटाक कितलेच जाणांक हे करताले. पण रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच पक्ष आसा जो पक्ष आयज ठामपणे उबो रावला आनी कांय कॉम्प्रोमायज करिनासतना म्हटल्यार गोंयकारांचो जो आवाज आसा हो ह्या पार्लिमेंटात पावोवपाक लागून दीस रात मेहनत केली, दीस रात त्रास काडले आनी आयज 7 तारखेच्या निवडणूक जी जाली थंय सगळ्या लोकांनी गोंयकारांनी येवन थंय मतां मारली. आता जे सान आंद्रे मतदारसंघात म्हटल्यार तुम्ही पळयता आसतलो आरजीचो एकूच मतदारसंघ आसा आनी एकूच मतदारसंघ आसल्या कारणान सगळे पक्षांची जी नजर आसली ती सान आंद्रे मतदारसंघांनी. जावं ते व्हडले व्हडले लिडर जे लिडर येवन गेले, लिडर येवन मिटिंगी घेतल्यो, बारीक बारीक बसका घेतली, घरांनी गेले आनी कितलेशे लिडरांनी जी आश्वासनां दिली, जावं ते डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीचे जे हे करताले तांकां सपोर्ट रावले तेंच्यांनी हे केले आनी प्रत्यक्षात म्हटल्यार घराघरांनी डोर टू डोर वचून तेंच्यांनी केली. आता हितून अशें कळटा की सान आंद्रे मतदारसंघात तरी वोटर संख्या जी आसा ती बाकीच्या मतदारसंघांनी खूब कमी आसा, पण तांकां आयज भियात पडलेली की रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या पक्षाची आयज ती
लीड आसा ती लीड खंय ना खंय कमी करपाक जाय, तांकां खंय ना खंय आमकां दाखोवपाक जाय, ताकाच लागून तांचो जो जोर आसा. म्हणल्यार अशी आश्वासनां दिल्ली की प्रत्यक्षात कोण वयताले बीजेपी पक्षाचे लिडर्स वयताले आनी ते लोकांक सांगताले की तुमकां आमी गव्हर्मेंट जॉब दिता. म्हणल्यार आयज अशी परिस्थिती पावल्ली आसा, घरांनी भोंवताले, लोकां कडेन मिटींग घेताले, घरांनी मिटींग घेताले आनी ते सांगताले तुमकां आमी गव्हर्मेंट जॉब दिता. घरांत 2 जाण आसतना 2 जाणांकूय गव्हर्मेंट जॉब दिता. म्हणल्यार ही परिस्थिती आयज बीजेपीची जाल्ली आसा. म्हणल्यार आयज तांकां खबर आसा की तांकां मतां पडची ना, पण ते घरांनी वचून ते सांगता. तशेंच पयशांचो जो दुर्वावर आसा, म्हणल्यार प्रत्येक इलेक्शनाक हे घडटा, पण ह्या इलेक्शनाक आनीक चड प्रमाणात जाले. जेन्ना आमी प्रचार करताले, प्रचाराच्या टायमार पासून आमकां न्यूज गावली की अशें अशें चालू आसा, तेन्ना आमी वचून पळयले, फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयले, मात फ्लायंग स्क्वॉड पावचे पयलीं तांकां मेसेज मेळोन ते परत वयताले. जेन्ना 5 तारखेक काबार जाले, म्हणल्यार तेजे नंतर भोंवपाक मेळना, तरी पूण हे जे थोडे जाण जेन्ना लिडर आसा ते भोंवन थंय वचोन मिटिंगे बसून घेतलेले आसा आनी फ्लायंग स्क्वॉडान तेंचेर एक्शन बसून घेवंक ना. म्हणल्यार त्या टायमार ते नाच जाता. म्हणजे कशी तांकां न्यूज मेळटा, हो दुर्वावर जो आसा हो सानंद्रे मतदारसंघात टोटल जाल्लो आसा. जो आदलो आमदार जो फ्रांसीस सिल्वेरा आसा, तेंच्यो ज्यो घरच्यो म्हणल्यार तेंची फॅमिलीच्यो ज्यो टिंटेड गाडयो आसा, ह्यो टिंटेड गाडयो हेजे पयलीं आमी कंप्लेन केल्ली. जावं पंचायत इलेक्शन आसा, जावं ते असेंब्ली इलेक्शन हेच्या पयलीं आमी कंप्लेन केली. तेन्नाय सांगलेलें आमी की ह्यो टिंटेड गाडयो भोंवता आनी हे फावटी सेम जाले आनी तेजेर एक्शन जे फ्लायंग स्क्वॉडाक सांगलेलें तेजेर एक्शन जावपूच ना. जी एक्शन म्हणटा ते आरटीओन घेवपाक जाय. अरे आरटीओ घेवपाक जाय नाल्यार कित्याक घेयना? म्हणल्यार आयज अशें दिसून येता जो सीएमान जे आश्वासन दिल्लें ज्या विधानसभेन की टिंटेड गाडयो म्हणटा त्यो आसपाच्यो ना आनी टिंटेड गाडयांचेर स्ट्रीक्ट एक्शन जातली, तुमचेच मनीस जे तुमचे कार्यकर्ते आसा जावं तुमचे जे लिडर आसा, हे लिडरूच आयज दुर्वावर करता आनी तुमी तांकां तेंको दिता. कित्याक तेंको दिता? एकूच कारण आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो गड आसा तो तुमी खंय ना खंय काबार करपाक सोदता आनी हेका लागून तुमचो जो पयशांचो दुर्वावर जावं ही आश्वासनां जी गव्हर्मेंट जॉबाची आश्वासनां जी आसा ही प्रत्यक्षात तुमी घराघरांनी वचून लोकांक सांगली म्हणल्यार अशें दाखोवंक सोदता की आमी तांकां रोखडेच गव्हर्मेंट जॉब दितले आनी दुसरे सायडीन म्हणटा, दुसरे सायडीन तुमी म्हटल्यार स्टेट जे कमिशन बसयला, तुमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन दुसरे सायडीन बसयला आनी हे सायडीच्यान म्हणटा आमी दिता तुमकां जॉब. सो ही तकलेन घालपाची जो प्रयास आसा हो बीजेपीन जावं काँग्रेसीन आपणाच्या वाटेन जे काँग्रेसीचे आसले ते आनी कसली तेंचो जो प्रचार आसलो तो वेगळे तरेन चालू आसलो. म्हणल्यार तुमी खबर आसा आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स जोरा नेटान काम करता, गोंयकारां खातीर काम करता, गोंयकारांची तळमळीक काम करता, गोंयकारांची आयडेंटिटीक काम करता आनी गोंयकारांचे जे डेव्हलपमेंट आसा तेज्या खातीर काम करता. आनी ह्या पक्षांक ह्या जे सेंट्रल दोनूय पक्ष जे आसा हांकां गोंयकारांचे मातूय पडलेले ना. ते फक्त डिव्हिजिव्ह पॉलिटिक्स खेळपाक सोदता, डिव्हिजन करपाक सोदता, लोकां मदीं तकलेन घालपाक सोदता की डिव्हिजन करून ही मतां मेळोवपाची, काम करपाचें कांय ना, फक्त पोकी आश्वासनां ही हे दोनूय पक्ष दिता. आनी गोंयकारांक म्हणजे जे गोंयकारांक आमकां सांगले आपूण प्रत्यक्षात गोंयकार सांगताले की अशें अशें येवन गेले, अशें अशें सांगता, म्हणल्यार आमचे जे वोटर आसा तेंच्यांनी सांगले की अशें अशें आमकां ऑफरी दिल्यो. आमच्या पासून कितलेशे जे रेव्होल्युशनरी जाल्ले तांकां पासून कितलेशे ऑफरी दिल्यो, मात एकटो पासून तो हारूंक ना. ते ठामपणे उबे रावले की बाबा आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर आसा, आमी गोंया खातीर आसा आनी गोंयच्या मोगा खातीर आसा, आमी फाटीं सरपाचे ना. ही डेडिकेशन हे जे आसा ते आमच्या क्रांतिकारींचे आसा आनी हे क्रांतिकारीच्या डेडिकेशनाक लागून हे आमी लोकसभेचे इलेक्शन इतल्या जोरान आनी इतल्या नेटान लडपाक शकले. खूब जाण कितें कितें म्हणटले, मात हांव खरेंच काळजांतल्यान दिनवासता आमच्या प्रत्येक गोंयकारांक जे गोंयकार रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा ठामपणे रावले, 7 तारीख पर्यंत ठामपणे रावले आनी फुडेंय रावतले. आमी प्रॉमिस करता गोंयकारांक की आमी गोंया खातीर आसा, गोंय फुडें व्हरपा खातीर आसा आनी गोंयची जी अस्तित्व आसा हें राखपा खातीर आसा. आनी हेकाच लागून हो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जल्माक येयल्लो आनी फुडें पासून आमी अशेंच काम करतले. हांव मागता आमचो सावथ गोंयचो उमेदवार रुबर्ट पेरेरा कडेन की तेणें तेजे जे शब्द आनी तेजे जे हें आसा म्हणल्यार फुडें कितें आसा तें सांगचें. लोकसभेचे जे पळय इलेक्शन जाल्ले ते फर्स्ट टाइम डिफरंट लेवलाचेर जाला आनी डिफरंट लेवलाचेर जावपाक फकत ना कारण म्हणल्यार आरजीपी जे पद्दतीन जे पळय काम करता, आरजीपी लोकसभेचे इलेक्शन आहा 1 म्हयनो 2 म्हयने काम करतलो लोकसभा इलेक्शन वा देखावा लोकांक दाखोवना. कन्सिस्टन्सी जे पळय लास्ट असेंब्ली इलेक्शन जावन कन्सिस्टन्सी दाखयली, कंटिन्युअसली आमी ग्राउंडार काम करताले, इश्यूज येताले, जितले पळय इलिगलिटी आहा, गोंयकारां अडकळ येताले, गोंयकारांची अडचणी आहा ती धांवन
गोंयकारा बाराबर सांगात दिवप हे आरजीपीन काम केलां. ही खापसतात ना म्हणून बीजेपीचे सरकाराक नासली ना म्हणून काँग्रेसीचे पक्षाक नासली. दर घडीक गोंयकारा बाराबर उबी रावपी पार्टी म्हणटा ती आरजीपीच आहा आनी हे फावटी लोकसभेच्या इलेक्शनाक दाखोवन दिल्ले आहा. आनी इतले डिफेम करपाक पावले दुसरी पार्टी की आदली रातीक जे पळय मनीजान सांगला की आरजीपीचो कॅन्डिडेट जो पळय आसलो तो विथड्रॉ जाला आनी दुसरे बलदेश पार्टीक सपोर्ट करता. ही हे करपाक कारण कितें? ही फकत ना भिरांत. ही भिरांत कित्याक येयली? जी आमची कन्सिस्टन्सी आहा लोकांमध्ये पावप, लोकांमध्ये तेंचे इश्यू आहा तेंचे बरोबर तांकां सांगत दिवप हे तांकां पळोवपाक जायना जाल्यार आनी ही भिरांत तेंच्या मनांत आनी त्या कारणाक लागून असले पोस्टर्स तांकां असले मेसेजीस तांकां व्हायरल करपाची ही परिस्थिती तेंचेर येयली. कित्याक ते कांयच काम करनात. लोकांक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा जो पळय तुमी आमकां मोग दाखयलो इलेक्शनाक आनी जितले आमकां तुमी भरपूर प्रेयरां दवरले एका लागून हांव तुमकां सगळ्या काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. आनी एक सल्यूट जो आमचो क्रांतिकारीचे भाव आहात ते दीस आनी रात तुमी वावुरले जी लोकांच्या दारां वचून लोकांचे इश्यू घेवपाक आनी जे पळय आमच्या आमदारान सांगलां हीट वेव आहलो पूण हो हीट वेव आनी केन्ना मनाचेर घेयनासतना देंपरांचे 12, 2, 3 पासून कंटिन्युअसली तुम्ही डोर टू डोर केले लोकांच्या दारान पावले कितें खाताले कितें जेवताले हे कोणाक खबर नासलें. पूण एक गोंयकाराचो गोंय सांबाळपाचो आनी गोंयकाराक सांबाळपाक जाय हे घेवन हे मनाचेर घेवन हे विचार घेवन सकाळच्या दारांतल्यान तुम्ही भायर सरताली. हे गोंयकारान तुमची पळयलां आनी गोंयकारांक तो पळय मोग आमकां दाखयला तो 7 तारखेर तुमी दाखयला आसलो. तुमचो मोलादीक तो वोट आतां सील जाल्लो आहा. रिजल्ट आमकां बरो तरेन पॉझिटिव्ह येतलो आनी तुमचो आवाज पार्लमेंटाक पावतलो म्हूण आमकांय अपेक्षा आहा तुमकांय अपेक्षा आहा. सगळ्या गोंयकाराक मोग दाखयला आनी आमचेर विश्वास दवरलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. आनी सदांच जो पळय आदले दिसा जो पळय रुपट विथड्रॉ जालो म्हणटा तोच रुपट आयज इलेक्शना कंटेस्टंटाकूय आसलो आनी आयज आरजीपीचे मेंबरां बरोबर कोर टिमी बरोबर वचून होच रुपट तुमकां प्रेस दिता. आनी सगळ्या गोंयकारांक आनी एकदां काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. तुमी आमचेर विश्वास दवरलो. हांव मागता आमचो सेक्रेटरी सावथाचो शैलेशा तोय 2 उतरां सांगता. सगळे प्रेस भावांक येवकार हांव इन शॉर्ट म्हळ्यार जी आमी कॅम्पेनिंग जी सावथा जी टीम आमची आशिल्ली ती कशी केली ती सांगता. आमी अशी गांवां गेले जे गांव आमचे काणकोण भागां सांगे मागीर केपें भागां अशी भोंवले जे जाग्यार केन्नाय कोण कॅन्डिडेट पावना आनी केन्नाय कोण मिनिस्टर पावना. इवन आमी जेन्ना भोंवताले हांव आसतालो आमचो विश्वेश नायक जनरल सेक्रेटरी आमचो स्टार कॅम्पेनर आमचो आमदार विरेश बगर आमचे कॅन्डिडेट रुबर्ट परेरा आनी बाकीचे जे आमचे प्रेमानंद गावडे एसटी जे आमचे विंग प्रेसिडेंट आनी बाकीचे जे रिव्होल्युशनरी आशिल्ले आनी गोंयकार असे पावले जे जाग्यार आमी पडले. अक्षरशः आमी जे दोंगर भागांनी भोंवले जे जाग्यार लोकांक केन्ना कोण पावत नाशिल्ले हे लेवलाचेर पावले आनी सांगपाक खूब उमेद दिसता. जेन्ना आमी हे गांवांनी पावले आमकां खंय तरी एक भंय दिसताली बाबा आमी आजी थंय पावल्या की ना ते. पण जेन्ना लोक आमकां पळयताले प्रत्येकान नांवान वळखताले म्हाका रुबट आमचो आमदार विश्वेश प्रत्येक रिव्होल्युशनान ते सांगताले हांगा रेंज ना फक्त बीएसएनएल आसा. पूण तुमी जे काम गोंया लागून करता ते पळोवन आमी प्रत्येक असेंब्ली सेशन जावं बाकीचे प्रेस बाकीचे काम पळोवन हे फावटी आमी प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतलां हे फावटी बॉल म्हळ्यार सांगताले की गोंयकार गोंया लागून काँग्रेस आनी बीजेपी कमळ आनी हात म्हळ्यार दिल्ली म्हणटाले तेच लोक म्हणटाले दिल्ली आनी नाका हे हायकमांड आयज आमचे गोंय काबार केलां फुडें काबार करतले आमकां गोंयची कमांड जाय ते म्हणजे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. आनी आमकां लोकूच जेन्ना भोंवताले तेन्ना आमकां लोकूच खंय तरी कितें आमकां हाडून दिताले कोण पॅटीस कोण सामोसा हे लेवलाचे आयज कॅम्पेनिंग केले आमी आनी जो रिस्पॉन्स आशिल्लो लोकांचो एकदम बरो आशिल्लो. सो तशेंच जे आमचे रिव्होल्युशनरी आशिल्ले जे गोंयकारांनी आमकां प्रत्येकान आमकां सपोर्ट केलो तांकां मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी जो रिजल्ट आसा तो डेफिनेटली आमची दोनूय सीट आसा जे नॉर्थाक आनी जे सावथाक ते दोनूय सीट आमी जिखतले. सो प्रत्येकाक मनकाळजांतल्यान परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक येवकार. जेन्ना 2022 असेंब्ली इलेक्शन जालें तेच्या फाटल्यान जी रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी जी आपली कन्सिस्टन्सी थेयली
जे वेगवेगळ्या गावांनी वचून जे आमचे रेव्होल्युशनरी जाल्ले ते इश्यू रेज करताले, इलिगॅलिटी जाल्याचेर आवाज उठयताले. तशेंच मागीर आमचे एक कॅम्पेन जाली ती म्हटल्यार हेची आमचो जो प्रेसिडेंट आसा पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब तेजो कॉन्स्टिट्युएन्सी विजिट्स आसताल्यो. ते विजिट्सान जे जे गांवांत जे मेजर इश्यूज आसताले सारखे ते इश्यूज रेज करताले. मागीर तर जावं इलिगल बस्ती, जावं उदकाचो इश्यू, जावं अश्यो ज्यो बिल्डर लॉबीच्यो ज्यो मेगा प्रोजेक्ट येताले तेंचेर आवाज उठयताले, तेंचो इश्यू रेज करताले. मागीर ते पंचायतीन वचून पंचायतीक क्वेश्चन करताले, सेक्रेटरीक क्वेश्चन करताले. तेन्ना सेक्रेटरी कडेन सुद्दां आन्सर आसनासलो, तांकां सेक्शनां सांगता ती सेक्शनां खबर नासताली. अशें खूब करून जेन्ना लोकांचो विश्वास जालो मागीर तेज्या फाटल्यान डिसेंबरान आमी आमचे लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करता म्हणून सांगले. तेज्या फाटल्यान आतां 4.5 म्हयने जाले जे आमचे पर्सनल विजीट, प्रायव्हेट विजीट, कॉर्नर मिट्स बारीक बारीक हे चालूच आसताले. तेज्या फाटल्यान मागीर आमचो कॅम्पेन मोड चालू जालो, जो सेकंड फेज ऑफ कॅम्पेन तो जो डोर टू डोर कॅम्पेन. आमचो प्रत्येक जो रेव्होल्युशनरी आहा तो आपलो फ्री टायम जे कामाक वयताले भुरगे कामाचे घरा येवन ते डोर टू डोर कॅम्पेन करताले. सांजच्या टायमार 2 वरां 3 वरां कितें मेळटा ते 3 वरां ते कॅम्पेन करताले आनी लोकांक कन्विन्स करताले की ह्यो ज्यो नॅशनल पार्टीज आसा तेंच्यांनी कशे गोंयकारांक फटयल्या आनी आरजी कशे गोंयकारां खातीर काम करता ते. तसोच आमचे आनीक एक एक्झाम्पल दिवपाक मेळटाले जो आमचो आमदार आसा सांतांद्रेचो विरेश बोरकर, तो स्वता आपणाच्या नांवानसून एमएलएच्या लेटर हेडीरसून तो कंप्लेन घालतालो ज्यो इलिगॅलिटीज चलताल्यो तेजेर. जाल्यार खुबशे लोक अशे कन्विन्स जाल्ले की रेव्होल्युशनरी गोवान्स हीच आमचो गोंय राखतले म्हणून. सो अशें जालें. मागीर जेन्ना आमचो सारकी कॅम्पेन स्टार्ट जाली तेन्ना ते कॅम्पेनिंगाक जे भुरगे आमचे आसले रेव्होल्युशनरी तेंच्यांनी लिवो काडल्यो. लीव काडून ते डोर टू डोर करताले. ते आमच्या कडेन मार्केट विजिट्स जावं आनी कसलो हे आसलो आमचो मिटींग जावं ते सगळे आपूण हे करताले. आनी जेन्ना जेन्ना आतां कॅम्पेन सुद्दां करता तेन्ना आपूण आपले पयशे पदरचे मोडून नाजाल्यार जे लोक आसतात जे लोकॅलिटींतले ते आमकां रिफ्रेशमेंट हाडून दिताले. सो ह्या लेवलाक जो मोग आसा गोंयकारांचो तो रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचेर येयल्लो आसा आनी जो गोंयकारांचो विश्वास आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी जाल्लो आसा. सो प्रत्येक गोंयकारां कडेन जे 75% जे भायर सरून वोट मारला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा की तुमी जो विश्वास दाखोवन तुमी भायर सरल्यान डेमोक्रेसीचेर विश्वास दवरल्यान आनी मतदारांक येयल्यान हेच्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच जे आमचे भुरगे जो आपलो टायम काडून जे इतले गरमेचे भायर सरून आख्खे वले जाताले भुरगे घामान बुडटाले तरी तेंच्यांनी खंयच गिव अप करनासतना ते परतून आसा तशे कॅम्पेनिंगाक भायर सरताले. हेच्या खातीर तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमच्या कडेन आसा आमचो अजय कोलकार, तो आमचो फुडलो प्रोसेस जो कितें आसा तो सांगतलो. सगळ्यांक वेलकम. फंडिंग रिलेटेड इलेक्शन एक्सपेन्सीस कितले जाले आनी फुडलो आमचो स्टेप कितें आसतलो तेजेर हांव दोन उतरां सांगता. आता 5 तारीख पर्यंत आमचो जे एक्सपेन्सीस आनी स्क्रुटिनी जाला जे इलेक्शन ऑब्जर्वर स्क्रुटिनी 18 लाख आनी एक्सपेन्सीस दाखयला तितूंतले 12 लाख सुमार जे क्रिमिनल केसीस आहा तेजेर गेला. आता तुम्ही म्हणटा 18 लाख कितें बाकीचे कितें. सो एक्चुअल आमचो फंड आहा तो 12 ते 13 लाखूच एक्सपेन्स 12 ते 13 लाखूच जाता. बाकीचे जो एक्सपेन्स आहा तो दाखयचो पडटा मिन्स नोशनल अमाउंट म्हणटा जे इलेक्शन तेंचे जे रूल्स आहा त्याच्या प्रमाणे तुका दाखयचे पडटा. फॉर एक्झाम्पल आमच्यो नॉर्थ गोवान 10 गाडयो भोंवताल्यो व्हेकल्स त्यो आमी हायर करूंक ना नाजाल्यार पेट्रोल चार्जीस तांकां दिवना नाजाल्यार त्यो आमच्यो तेंच्यांनी भुरग्यांनीच आमकां त्यो गाडयो हे करून दिल्ल्यो म्हणजे इन कायंड दिल्ल्यो. सो त्याचो खर्च आमी एक्चुअली पे करूंक ना. मात एक्चुअली इलेक्शन प्रमाणे तुका तो अमाउंट कितलो स्पेंड जालो दाखयचो पडटा. एक्चुअली तो कॅन्डिडेट अकाउंटासून वयची ना तो त्याचो 4 लाख जालो. तशेंच करून एडवर्टाइजमेंट आमी 12 लाख स्पेंड केले एक्चुअली बट त्यांच्या प्रमाणे तो 16 लाख जाता. सो तो 4 लाख 2-3 लाख डिफरन्स तोय आमकां दाखयचो पडटा. सो एक्चुअल कॉस्ट आहा तो 12 लाख एडवर्टाइजमेंट जाला पळय तो आनी तो आतां फुडें वयतलो 2-3 फॉर्मां आनीक आसा सो तेजेर आमचो मेजर फंड गेल्लो आसा. त्याच्या पयलीं आनी क्लियरिफाय करता की एकटे एडवोकेटान जो पार्टीचो प्रेसिडेंटूय आसा तिने सांगलें की मनोजान खंय नील रिटर्न भरला आनी तो एक्सपेन्सीस कशे दाखयता म्हणून. तो बाबा एडवोकेट तूं गणिताचे गजाली आमकां सांगनाका. पॅम्पलेट्स नाजाल्यार मागीर ते बॅनर्स नाजाल्यार आनी कितें जे एडवर्टिजिंग आसता ते पार्टी म्हूण आसता कितें पार्टीन स्पेंड करप आसता ते पार्टीन स्पेंड केला आनी तो ऑलरेडी आमी एज पर सेक्शन 127A तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर दाखयला. कॅन्डिडेटान कितें करपाचें ते पार्टी ताका पयशे घालता आनी मागीर तो पेमेंट करता मिडिया सांगला ते. आनीक वाडपाचें आहा तुमकां कळ्ळा की नॉर्थान स्पेशली कशें बीजेपी भिल्ले आनी तेंचे सगळे मशिनरी कशें मनोजच्या फाटल्यान घालता तेवूय सांगता.
वाळपयन आम्ही एक डोर टू डोर कॅम्पेन करताले आणि त्याच्या सायडीक विश्वजीत आपली मिटींग करतालो. ते केला म्हणून आम्ही खंय वायलेशन केला मोड ऑफ कंडक्ट. आमची गाडी खंय विदाउट परमिशन असली आम्ही रॅली केली का आम्ही प्रोसेशन काढली का म्हणून त्याची एफआयआर झाली. अजून व्हडलो जोक पळया, जेन्ना एआरओ फ्लायिंग स्क्वॉड एक रिपोर्ट दिता जाल्यार एआरओ मागीर फुडें कितें धाडटा रिपोर्ट, ताच्या पयलीं शोकत नोटीस धाडून येवपाक जाय. कॅन्डिडेट कित्याक तो कॅन्डिडेट शोकत नोटीस येवपाक जाय. त्याच्या नंतर तुवें आपले रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय, आपले रिप्लाय दिवपाक जाय. त्याच्यात पयलीं मिडिया थ्रू आमकां कळ्ळें की मनोजाचेर एफआयआर जाला, तेणी एमसीसी वायलेट केला म्हणून. त्याचे क्लॅरिफिकेशन आहा ते आमी सगळे परमिशन आमचे कडेन आहा, डोर टू डोर इंटिमेशन आमचे कडेन आसा, व्हेकल परमिशन आसा ते घेतला. परत म्हापसा आमी जेन्ना रॅली म्हापसा अमित शाहची मिटींग आली तेन्ना जोशुआ आनी तानावडे तो मार्केटान डोर टू डोर कॅम्पेन करताले, तेवूय रॅली काडटाले, तेवूय प्रोसेशन काडटाले आणि तेन्ना आमीय करताले. आमकां नोटीस येयली आरोप कडसून की तुम्ही ते केला, ते रॉंग केला, एमसीसी तुम्ही वायलेट केला, तुमगेर कित्याक एफआयआर करची न्हू ते आमकां सांगा. सो तेजे आमी रिप्लाय केला. सो अशें गजाली चलताल्यो. सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना बीजेपी चे कॅन्डिडेट तुम्ही पहिले सावथाक बुथान वचून कॅम्पेनिंग करताले की वोट फॉर बीजेपी. चंद्रकांत शेटये 30-40 लोकांक बुथार बिचोलीच्या बुथार भायर रावन वोटिंग जातकीर वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर श्रीपाद, वोट फॉर लोटस म्हणटालो. तेन्ना वायलेशन जायना. चिमला आणि सांताक्रूज आणि बाकी सगळे सांत आंद्रे सुद्दां कॉन्स्टिट्युएन्सीन वोटिंग स्लिपाचेर वोट फॉर सिंबल, नॉर्थ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी वोट फॉर बीजेपी आणि तेंचे कमळ आसताले आणि ते डिस्ट्रीब्यूट करताले. हे 2-3 दीस लास्ट वोटिंग स्लिपार जाताले, तेजेर एक्शन काय जायना. सो असो फुल प्रचार बीजेपीन यूज केलो नॉर्थ गोवान तरी ते आरसीपीच्या फेरान. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो, कशें आसतलें. आता 2025 जे झेडपी इलेक्शन आसतले तेजी तयारी आमची आतांसूनच चालू जाता. प्रोबेबल कॅन्डिडेट्स जे शॉर्टलिस्ट करपाचे, मागीर तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें, तेंची लिडरशीप वाडोवपाची, मागीर तेंचे बूथ मॅनेजमेंट परत रिवायज करपाचें. कित्याक झेडपी इलेक्शन जे आहा ते 50 सिटां आसा आणि 2-3 विलेज पंचायती मेळून एक सीट जाता. आणि तेंचो मागीर रिजर्वेशन थंयसर आसता. कित्याक जे इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन करता, रिजर्वेशन आसतले, वुमन कॅन्डिडेट्स आसतले, वुमन ओबीसी आसतले, वुमन एसटी आसतले. सो तेजी तयारी फुडें आमी आतां चालू करतले. जशें की एव्हरी इलेक्शन आरजी एक स्टेप अहेड आसता, नव्यो स्ट्रॅटेजीज करता, तरेतरेचे स्ट्रॅटेजीज करता. फंडींग कमी आसूं मात तरेतरेचे डिफरंट ट्रॅडिशनल पॉलिटिक्स ताका एक स्टेप फुडें वचून नेवी जे युथांक इन्फ्लुएन्स करपी आनी तो फुडलो यूथ तोच आपल्या फुडल्या फाटल्या जनरेशनाक इन्फ्लुएन्स करता, तश्यो स्ट्रॅटेजीज करता, त्यो आमी फुडल्या झेडपी इलेक्शनाक करतले. देव बरें. टोटल कितले एक्सपेन्सिव कितें म्हणलें टोटल एक्सपेन्स सध्या तरी जे ती लास्ट स्क्रुटिनी जाला पळय 18 लाख कितें एक्सपेन्स जाला नॉर्थान आणि सावथान म्हाका दिसता सिमिलर जाला 15 लाख कितें जाला. आणि तेंचो लास्ट म्हाका दिसता आतां वोटिंग काउंट जावन 30 दिसा भितर फायनल ते स्क्रुटिनी करता. 18 लाखांलो एक्चुअल आमी स्पेंड केला तो 12 लाख ते एक्सपेन्सीस आहा ते. मग तेंकां आमकां दाखयचें पडटा इन कायंड कितें दिला नाजाल्यार कितें एक्सपेन्सीस आहा ते दाखयचें पडटा. फॉर एक्झाम्पल गाडयेचें एक्झाम्पल आमी 40,000 एके गाडयेक कोणाकूच दिवना, मग तो एक्सपेन्स कितें जाला तो दाखयचो पडटा. तुम्ही आता झेडपीचे तयारी करता म्हणटा पूण तुमकां दिसाना जून 4 तारीख पासून तुम्ही रावचे पडटले म्हणून एटलीस्ट एनालायज करपाक तुमची वोटिंग कितें जालां पळय तेजेर ते आसा इलेक्शन प्रोसेस इज कंटिन्युअस प्रोसेस. तो आमी तेजे फुडें करतलेच आमी ते. मात तयारी करपाची कितें आमी प्रोबेबल आमचे लिडर्स आहा. फॉर एक्झाम्पल एके कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा सपोज चिंबल कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, गेल्या एका ती जनरल आशिल्ली, तो ह्या एका ती एसटी जावंक शकता, तो आमचे प्रोबेबल कॅन्डिडेट्स वुमनूय जावंक शकता. सो तशें आमी तयारी इंटरनली करता. रिजल्ट बीन बुस्ट रिजल्ट बरो जाला बुस्ट जातलेच, कित्याक कार्यकर्ते खूश जातले, आमचे रेव्होल्युशनरी खूश जातले. मग तयारी इंटरनली कितें करपाचें ते आमी इंटरनली तयारी करता. पब्लीक कॅम्पेन मागीर करता. तुम्ही म्हटले कोण फॉरम मेळ्ळे जिखतले काय खंयचे कितें येतले तुमी ते मात सांगूंक ना. पळय कशें आहा आतां जे भाशणां ठोकतात आमी 1 लाखान जिखतले ना 60,000 जिखतले ते खंयच्या कॉन्फिडन्सान म्हणटा ना जाल्यार कित्याचेर म्हणटा ते आमकां खबर ना. म्हणजे ईव्हीएम मशीन तेंच्या कडेन आसा म्हणून म्हणटा काय ते ईव्हीएम मशीन आपणाक जाय तशें करतले म्हणून म्हणटा हें तेंकां खबर आसा. आमी लोकां कडेन पावले, आमी कॅम्पेन केली, लोकांनी वोट घातले. आतां ते जिखयतले काय ना हे सगळें लोकांचे. आमी आतां कितलीं भाशणां ठोकली, आमी म्हटलें आतां बसून आमी म्हणपाक शकता की आमी 2 लाख मतांन जिखतले पूण ते पिशेपणां. जे कितें आसा जिखतले ना हे 4 तारीख आसतलें. लेट्स बी प्रॅक्टिकल. कितें आहा तो रिपोर्ट 4 तारखेर येतलो. तो रिपोर्ट
बरो जावं वायट जावं कितें जावं तो सगळ्यांक एक्सेप्ट करचो पडटलो आनी मूव ऑन करचें पडटलें त्या प्रमाणे आपली स्ट्रॅटजी करची पडटली. सो वी ऑल्सो वेटिंग फॉर चार. बट एक सांगपाक सोदता की गेल्या इलेक्शनाकून चड 100% आमकां लोकांचो मोग मेळ्ळा. लोक स्वता फोन करून आमकां सांगताले की आमी तुमकां वोट केला, आमच्या सोयऱ्यांक आमी तुमकां वोट घालपाक लायला, आमच्या फ्रेंडांक आमी वोट घालपाक लायला. जे लोक हेच्या पयलीं आमकां क्रिटिसायज करताले ना कमी लेखताले त्या सगळ्या लोकांनी आमकां वोट केल्लो आसा. सो 100% आरजीची ग्रोथ आसा. आता ती जिखतले ना कितें आहा ते 4 तारीख फायनल जाता. कितले पर्सेंटेज कितली मेळटली ना आमी ते तुमकां अजिबात सांगपाक शकना, कित्याक आमी ह्या फावटी टोटल जे इलेक्शन आहा टोटल अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन जाल्लें. कोणूच सांगपाक शकना कोणाचो वोटर खंय येयला खंयच्यान वोटर. कित्याक कितें जालां की बीजेपीचो श्रीपाद नायक नॉताचे सांगता बीजेपीचो श्रीपाद नायक दिल्ल्या कारणान कित्याक बीजेपीचे जे हार्डकोर कार्यकर्ता वोटर आहा ते बेजार जाल्ले. सो आता ते आरजी सायडीन शिफ्ट जाला आसतले, थोडे तांकां इंडिया लायन्साक गेला आसतले, वॉटेवर ते पळोवचे पडटले. मागीर आरजीचे 2 वर्सां काम पळोवन लोकांनी कितें आमकां आशिर्वाद दिला तो भितर आसतलो तो लोकांनी काय दाखोवंक ना. कित्याक हांगा कितें आहा लोक आरजी वांगडा डायरेक्ट भायर येयले जाल्यार ऑटोमॅटीक बीजेपी टार्गेट करता. आरजीचे जे बुथाचेर आमकां चड हे पडलेले त्या जाग्याचेर बीजेपीन आपले फूल मशिनरी लायिल्ली. तेंच्यांनी जाता तितलो थंय प्रेशर लायिल्लो. काँग्रेसीचे जे बूथ आसले ज्या जाग्यार आरजीन मतां काडल्या थंयसर काँग्रेसीन आपले थंयसर टॅक्टिक्स यूज केले आनी सामके फालतू टॅक्टिक्स यूज केले. हांगा रिलीजन यूज केले. हांगा ना तसले फालतूची कॅम्पेन आहा. 14 कोणाची कॅम्पेन ह्या इंडिया अलायन्सान टोटल केल्लेली आहा. बीजेपीचेर ते करीत आहा. बीजेपीचो जन्मच त्या जाला 14 कोणाक करून जाले जाल्यार हे काँग्रेसीन तेच बीजेपीचे चिकन तेच टायप कॅम्पेन तेंच्यांनी चलयल्ली. सो आमी सांगपाक शकना तुमकां आमकां कितलो वोट शेअर पडटलो कित्याक तो आतां सांगून काय अर्थ ना. कित्याक ते 4 तारीख सगळ्यांनी पळोवपाचें. म्हणून आनीक मेन्शन केलें की रिलिजियसाचे यूज करून इलेक्शनाचे सेलिब्रेट करपाचें कशें आहा जशें हिंदू बीजेपी यूज करता तशें क्रिस्तांवांक आयज काँग्रेस अपीस करता. सिंपल तुमकां सांगपाक सोदता आनी हें अपीसमेंट जाल्ल्याक कोणूच डिनाय करपाक शकना. हें जावपाक जायना. जर आमी हिंदू क्रिस्तांवांचे जर पॉलिटिक्स करपाक लागले जाल्यार प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन आपलें नांवूच रिलिजनाचेर दाखोवपाचें. जर गोवा हिंदू पार्टी, गोवा क्रिस्तांव पार्टी अशें करून गोवा मुस्लीम पार्टी म्हणून नांवां धरून तेंच्यांनी कॅम्पेन करपाक जाय. अशें तुमी पॉलिटिकल पार्टी जावन रिलिजनाक भंय घालून हिंदू खतरे में, क्रिस्तांव खतरे में, नाल्यार आनी कोण खतरे में असले धाडून तुमी जे इलेक्शन कंटेस्ट करता पळय आनी गोंयान हें जाता पळय वायट गजालांनी गोंयकारांनी हें चिंतपाक जाय. आयज जर आमी ह्या ट्रेंडान जर वोटींग करपाक लागले जाल्यार फुडें कितें जातले परिस्थिती. फाल्यां हिंदू क्रिस्तांवांच्या मदीं असो डिवायड जातलो तो केन्नाच वांगडा मागीर पॅचअप जावपाचो ना. तो डिवायड तसोच उरतलो. फाल्यां नॉर्थ सावथ डिवायड जर जालो जाल्यार आमी गोंयकार एकामेकाचें तोंड पासून पळोवपाचें ना. कोण चर्चीक वयतना गाळी मारतलो, कोण देवळाक वयतना गाळयो मारतलो, तो कोण आमच्या हिंदूंच्या देवाक गाळयो मारतलो, कोण क्रिस्तांवांच्या देवाक गाळयो मारतलो. ह्या पॉलिटिक्साक लागून हें आमकां जाल्लें नाका. कित्याक आमी आमच्या फोगो बिलान पासून गोंयकार कोण तो डिफायन केला. भितर आमी रिलीजन घालूंक ना. सगळे रिलीजन एकता हिंदू क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं जे कोण गोंयान आसले तेन्ना 1961 पयलीं हेंकां लागून उलयता आनी जाता तितले गोंयकारांक युनायट करपाचे आमी गजाली करता. हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी जे आसा पळय हे फक्त रिलीजनाच्या नांवाचेर वोटींग घेतात, रिलीजनाच्या नांवाचेर वोटींग करतात आनी प्रत्येक रिलीजनाक भंय घालतात. तो म्हणटा हिंदू खतरे में, हे म्हणटा क्रिस्तांव खतरे में आनी हेच करून हेंच्यांनी इलेक्शन कंटेस्ट केला. कोणे ते डिनाय करपाचें. पार्टीचे जे एक्स लिडर्स आहा पळय तेंच्यांनी सपोर्ट इंडिया अलायन्साक दाखयला. तेजेर तुमकां कितें आहा जे 2 वर्सां 1 वर्स पयलीं जेंकां काडला आमी ते फाल्यां कोणाकूय सपोर्ट केलो म्हणून आमकां फरक पडना. कित्याक तो तेंचो विश आसा. अशें न्हू की आतां कोणें तरी आरजी सोडले आनी रोखडोच तेंकां बाबा आरजी सिटां कंटेस्ट करता, आरजी दोनूय रावता म्हणून हें सोडला, पार्टी सोडला आनी तेंच्यांनी सपोर्ट केला अशी गजाल ना. हे जेंकां पार्टींतले थोड्यांक काडलेले तेंच्यांनी सपोर्ट केला आसतलो ना पार्टीच्यान गेला आसतले. थोडे 2022 पयलीं इलेक्शना पयलीं गेला ते आतां गोंयांत पट्टे घालता आनी आमी हें म्हणटा म्हणजे व्हडलो जोक. आनी हे जर इंडिया अलायन्साची जर तुमी कॅम्पेन पळयत जाल्यार तेंचेच पंच सरपंच तेंच्याच हेजेर निवडून येयला तेंकांच परते पट्टे घातला. तुमी एक पयला प्रेस कॉन्फरन्स सुद्दां पयला आसतलो. एकटो काँग्रेसचोच पयलीं काँग्रेसीन आहलो परतो तो म्हणटा इंडिया अलायन्स. प्रेसान ताका विचारलो पयलीं तूं कोणाक घातलो तो म्हणटा काँग्रेसीन आहलो. म्हणजे परते एवरी इलेक्शनाक शाली घालीत राव, पट्टे गोळ्यांक घालीत राव. ही असली फालतू पचकीपणा कॅम्पेन आहा पळय ट्रेडिशनल वे ऑफ पट्टे घालपाची पॉलिटिक्स ते आरजी बिलीव करिना. कोणाक खंय वचपाक जाय, कोणाक कितें सपोर्ट करपाक जाय ते सपोर्ट करतले. सगळे फ्री आसा. आमी आमची कॅम्पेन एक हॉनेस्टीन केला, सत्याच्या मार्गाचेर गेला आनी आमकां खबर आसा की लोक सत्याचो मार्ग केन्ना ना केन्ना धरतले आनी ह्याय फावटी लोकांनी सत्याचो मार्ग धरला आसतलो हें आमकां गॅरंटी. श्रीकृष्णन म्हटलें की आपले अजून रिजन आपण सांगूंक ना कित्याक एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्या त्यो तुमी अजून सांगूंक ना. तेका ते खबर ना जाल्यार आमी सगळ्यो 3 मिटिंगे घेवन आमी जाले हेचेर डिस्कशनाय जाली. फाल्यां कशें आसा पळय आतां जे कोण वयता तेंकां जर तुमी न्यूज पळयत ना जाल्यार
कॅप्शन पळयत न्यूजाचे जाल्यार XRG म्हणून आसता तो XRG म्हणून आहा पळय ताका तो ब्रँड आसा. हांगा जर ते XRG घालून जर तेंची नांवां घालीत न्हू जाल्यार कोण काय म्हणून लोक विचारतले. ही परिस्थिती आहा. आरजी फाल्यां आमी सुद्धा हांगा जे बसला आमच्या फुडलो जर आरजी जर ब्रँड काडीत जाल्यार मनोज परबाकूय व्हॅल्यू ना, विरेशाकूय व्हॅल्यू ना, हांगा कोण बसला तेकाय व्हॅल्यू ना. तो आरजीक व्हॅल्यू आसा, त्या ब्रँडाक व्हॅल्यू आसा, त्या आयडियोलॉजीक आनी त्या प्रिन्सिपलाक आनी त्या सॅक्रिफायसांक व्हॅल्यू आसा. दॅट इज वाय तो अजून मेरेन पार्टेनसून गेला भायर मारला तरी XRG लावपाचें सोडिनात. बाकीची टीम बी आली त्यांची टीम बी येता टीमीक तुम्ही घेयना कित्याक आमी टिमीक घेयना अशें कांय ना. आमच्या वांगडा टीम आसली, आमच्या वांगडा टीम भोंवलेली आनी हांगा कोणाची टीम आपल्या हेतून ना जर टीम आसली जाल्यार वांगडा भोंवन तेंच्यांनी काम करपाक जाय. तें काम कित्याक करूंक ना तें मातशें तुमी विचारपाक जाय. जर कोण म्हणटा आपल्या वांगडा येदी व्हडली टीम आसा ती टीम घेवन भोंवपाक जाय आसलें, ते टीम घेवन कॅम्पेन करपाक जाय आसली. ती काय आमकां खंय दिसूंक ना न्हू. मयाची भुरगीं तुमच्या अजून आहा आमच्या वांगडा आसा मतां पडटली तेन्ना तुमकां कळटलें की आजी कितली मतां पडटली आनी कितली आहा. विरेश तुका प्रश्न आहा तूं जितलें उलयलो पळय हितून गमता की तुका खंय ना खंय तरी भंय आहा म्हण तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी ते रिलिजियस म्हणटालो पळय जाल्यार मोहन म्हणटा ते तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाला. तो तूं कोणें पळयता फुडें तेजें पळय गोंय आसा म्हटल्यार न्हू आमी जे काम केल्लें आसा आनी ऑनेस्टीन काम केल्लें आसा इतली गेल्ली 2 वर्सां जे सानंद्रे मतदारसंघात काम केलां ते घेवन आमी फुडें गेल्ले. आतां हितून कशें पॉलिटिक्स यूज केल्ले आसा आनी कशें तेंच्यांनी प्रेशरायज केल्ले आसा तेंकां खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना काम केलां आनी गेले ते विधानसभा निवडणुकीक पासून आमी 1 रुपया मोडी नासतना निवडून येयल्ले आसा. सो तो तेंचेर प्रेशर आसा की विरेश बोरकर समज परत येयलो जाल्यार तेंकां खंय ना खंय हे खट्टले. आतां जे खट्टा कित्याक व्हडले व्हडले बिल्डर्स व्हडले व्हडले जे डेव्हलपर्स आसा हे आयज त्या प्रेशराचेर आसा आनी ते म्हाका दिसता ते तेंकां सपोर्ट करता आनी तेंकां थंय धाडटा. आयज तुमी पळयता आसतलो बीजेपी पार्टीचो अध्यक्ष म्हाका दिसता 4 दीस तरी म्हाका दिसता सानंद्रे मतदारसंघात आसलो सदानंद तानावडे. तसोच तेंचे मिनिस्टर सगळे कितलेशे मिनिस्टर ते आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवताले. पण हे कित्याक लागून भोंवताले तेंकां भिरांत पडले आनी ते अशे ऑफरी पासून केल्ल्यो आसा आमच्या पासून हेका की तुमकां गव्हर्मेंट जॉब दिता आनी तुमी ये आमच्या घरा. थोड्यांक पयशांची ऑफरी केल्या तुमी ये आमच्या घरा. म्हणजे ही जी प्रेशर टॅक्टिक्स आसा ही तांकां खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आनी हांव आजून पासून सांगता जे आमच्या वांगडा जे आसले ते आमच्या वांगडा ठाम रावले. खूब डिव्हिजीव पॉलिटिक्स जाले, खूब कितें जालें मात ते ठाम रावले. सो हे खंय ना खंय आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की गोंय समज आमी राखतले जाल्यार आमी फुडें वचपाक जाय. आमी आमची जी आयडियोलॉजी आसा एक गोंयकार म्हणून ही आयडियोलॉजी दवरपाक जाय. ऑब्वियसली आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड येतली कित्याक जे काम केल्लें आसा आनी लोकांनी पळयल्लें आसा आमचें काम कितें आसा तें आनी ह्या कामाचो म्हाका दिसता जो फळ आसा तो आमकां मेळटलो. 70 हायेस्ट वोटिंग लीड जाला 70 काम केला आणि बाले दिलो म्हणटा बीजेपीचो 70 तुम्ही हायेस्ट वोटिंग पर्सेंटेज कोणाच्या पावलांक पळयता. ते पळय कशें आसा 2 गजाली आहा भितर. पयली म्हटल्यार थंय जेन्नाच्यान आरजीक थंय 6,500 मतां पडल्या तेन्नाच्यान थंयचो जो स्थानीक आमदार आसा तो पिसावल्लो आहा. तो वचून लोकांक थंय व्हडली व्हडली भाशणां करता, आश्वासनां दिता, आपूण नोकऱ्यो दितलो. हांगा सीएम म्हणटा स्टाफ सिलेक्शन हाडला पूण हेंचीच बीजेपी पार्टी लोकांक आपूण नोकऱ्यो दितले म्हणून सांगता. म्हणजे कसली फटिंगपणां. स्टाफ सिलेक्शनाक मेरिटाचेर जॉब मेळटा पूण हे म्हणटा आमी जॉब दितले. तो फाल्यां आमी हें आयकलां की तो म्हणटा की फुडलो सीएम आपूण मोदी येयलो आनी आपल्याचेर थापाट मारले आपणाक घट धरलो म्हणून आपूण नॅक्स्ट सीएम म्हणून. म्हणजे असले गजाली हांगा थंय चल्लले आपूण लोकांकूय खबर आसा की जाग्याचो प्रश्न आसा तो अजून मेरेन तेंच्या कडेन सॉल्व जाल्लो ना, तांकां सॉल्व करपाचो ना. सो लोकांनी आतां भायर सरून कोणाक वोटिंग मारला, कितली वोटिंग काडला हें तर्क वितर्क आमी लावपाक खुबशे लावपाक जाता पूण तितून आतां अर्थ कांय ना. आतां जर कितें आहा की 4 तारीख फायनल जातलें आनी 4 तारीखान प्रत्येक जाण प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी आपलें कितें तें करतले.